सोम्याच्या पाशावांचोवें आमचे पाशांव सांगाता काणयेव्यां आनी सोम्या संगी कालवारीच्या वाटेर समकोया. ह्या संवसारांत मनीस जियेत आसतना ताचें जिवीत एक पॉयन एकसुऱ्या व्यक्तीच्या पॉयनाची मेटां केदनाय भरादीक पॉयन करतना बरें सांगाती आसल्यार तें पॉयन संतोशाचें जाता. जेजू कुर्सा वाटेच्या पॉयनाक लागला. ताच्या सांगाता आमी मेळटना जेजूक संतोश भोगता. आमच्या काळजांनी जेजूच्या कुर्सा वाटेच्या पॉयनान ताका सांगात दिल्लो संतोश मेळटा. तशेंच ताचे बरी आमचे कुरीस वावोवंक आमकां प्रेरण लाभता. तर जेजू संगी आमचेय कुरीस घेवन ताचे संगी समकोवया. पयलेच ते साव जेजूक मरणाचे फर्मान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवान कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. पिलाता, कित्याक तुवें तुज्या अधिकारा पासून जेजू कुर्सार मरूंक दिलोय. निरापराधी मनशाक गुन्यांवकार करच्याक तुका मोन तरी कशें जालें? वय, म्हाका जाय आशिल्लो हुद्दो आनी अधिकार जेजू निरापराधी वय. म्हाका ताचें तें कसलीच सूख दिसोंक ना. पूण लोकूच ताचे विरोध आसलो न्हय. ताका सुटका दिल्ली तर म्हज्या जिवाक हांवेंच खंदाक काडले बरी न्हय. देखून हांव मोनो जावनूच लोकांच्या तिरपाक सांगात दिलो. मोगळा जेजू, सबार पोवटी म्हज्या भाव भयणीची सूख म्हज्या दोळ्या मुखार दिसल्यारी समाजेक भियोवन हांव मोनो रावतां आनी सताक फाट करतां. अशें फुडें जायना जावच्याक सता नितीन चलोवंक नवें काळीज म्हजें तें रस सोम्या. सोम्या काकुडदामची कर, सोम्या काकुडदामची कर. सदैव मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सा मेल्ल्या जेजूचेर. दुसरें ते साव जेजूच्या कांद्यार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवान कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. सोम्या, हेच न्हय ते आपले दगळे हांतून रुखा झाडांच्यो ताळयो भेंडून वाटेर शिंपटायलेले आनी होजान्ना दाविदाच्या पुताक म्हूण बोबो घालताले. आनी आतां हेच ते कुर्साय ताका म्हूण भोब घालतात. इश्टा, हें जावन आसा मनशा सैम. देवाचें रास स्थापन करच्या इराद्यान अजापां असर्यां हांवें केलीं. लोक म्हाका तांचे जिबेन फुगारतलो तरी तांचीं काळजां म्हजे तावन पयस आसलीं. तांकां उपकार मेळटा पर्यंत म्हजी गरज तांकां दिसली. पूण म्हजी सताचीं उतरां तांच्या कोशेडदाक 2 दारींच्या तालवारी बरी मारतना ते म्हजे रागार उपराटून कुर्सांचें मरण दिवच्याक पाटी सोरोंक नान. मोगळा जेजू, वापारांनी उडय म्हणल्या संस्कृतीन हांवें हेराचे उपकार स्विकार कर काम जाताच म्हजी वाट धरल्या. वांजेलांतल्या सर सतांतली थोडी म्हज्या मोगाची संता विसून
स्वार्थी जाल्ल्या खातीर तुजे लागचें बक्षाने मागता आनी कलतेपोनी जिनी कुरीस वोवंक कुरपा मागता सोमया काकूळ तामची कर सुमिया काकुळची कर सदैव सदैव मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर तिसरें तेसांव जेजू पयले फावटी कुर्सापंदाक पडटा आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडलाय सगळो संसार जेजू तूं पडलाय वय पूण आतां उठ आनी आनीकी जायती वाट चलची आसा तुवें सोमकोंक आसची वाट कश्टांची तुका चलोंक तुज्या क्रोडीन त्राण ना जालां तुज्या कुर्साक हांवें कान मारी जैगी इश्टा उपकार तुज्या बऱ्या मनाक पळय भोंवतणी हांगासर आसा म्हज्या गांवांतलो साबार लोक थोडे म्हजी कुटुंबादारात तर हेर थोडे म्हजे तावन उपकार जोडून घेतिल्ले आनी थोडे म्हजे सीस म्हणून लेखिल्ले आज पयस रावन म्हाका वळखनात जो कोण म्हज्या ल्हाना भावा भयणी थंय म्हाका वळखना तो केदीस म्हाका वळखूंक ना पूण तूं भियेनाका हांव उठतलों आनी तुज्या सलवासवा खातीर हें पयन मुखार सरतलों मोगाळा जेजू तुजें हजारपण म्हज्या जिवितांत म्हज्या भावा भयणी थंय देखूंक हांव सलवलां म्हजी खाकळूत कर हर एक घडी तुज्या हजारपणां जियोंक आनी पडलेल्या वेळार उठून वाट चुमकोंक तुजो आदार म्हाका दी सुमिया खाकळूत आमची कर सुमिया काकुळची कर सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर चवथें तेसांव जेजू पळयता आपले दुखेस्त आवयक आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार जेजू तुज्या ह्या दुखेस्त आवयक पळोवन तुका कितें भोगलें तूं तिजो एकलोच मोगासो पूत आपल्या पुताक अपराधी स्थानार पळोवन तीन कळवळल्या कोण्णा तिजी दूख कोण समजात इश्टानो म्हजी माता ह्या कश्टांत ती धैर्य दिवची दिवटी तिची सगळी जिणी त्याग आनी सॅक्रिफिसाची लदीन शिवाय हेर कितेंच न्हय परत हो कुरीस तिका दुखीचें वजन बगार देवाच्या मोगा खातीर हें पुताचें बलिदान मनशा कुळाक एक देणी जावंक पावतलें म्हणलें सत ती मनशा कुळाक दाखोवन दिता म्हाका मावूनपणी ती सांगताशें दिसता पुता मुखार वच हांव तुजें सवय आसा म्हूण सांगची ती उतरां तिच्या मुखा मळार दिसून येतात त्याच उतरांच्या बळान हांव मुखार सोमकोन आसा तुज्या आवयचें काळीज पारकिलें सोम्या तिचे थंय आसो तो गुंड भवाड म्हजे थंय आसा करूंक म्हाका कुरपेन बरू सोम्या काकुडदामची कर सुमिया काकुळतामची कर सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर पांचवें तेसांव सिरनसो सिमाव जेजू कुरीस ओवंक कुमोक करता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार अस्खत आनी नित्राणी जाल्ल्या जेजूक म्हजे वरवीं पळोवंक जायना शिपायांच्या भियान पाटी येवन कुर्साक हांवें खांद दिलो सुमिया ह्या वरवीं तुका थोडी तरी तृप्ती आनी बोळ मेळ्ळें आसतलें आनी म्हाकाय तुका आदार दिल्ली संतृप्ती भोगली सिमांव म्हज्या भावा ह्या लोकांच्या किटीन म्हाका सांगात दिवंक येवच्याक मुखार सरलाय
म्हजें वजन हाळू करच्याक तुवें नांग करूंक नाय. तुज्या ह्या बरेपणाक जगतें इनाम सुखचें ना बावा. मोगाच्या भावा भयणी, हजारांनी हजार तुमचे मदें कश्टूंच्या भावा भयणींक कुमकेचो आदार दिया. तेदना तुमी म्हाकाच मेळटल्यात. देवीक जिजू, सिराणाच्या सिमा उबरी हांवें तुज्या कुर्साक कान मारच्याक आनी हेरांचें वजन हाळू करच्याक बरें मोन मुजे थंय रस सुमिया. सुमिया काकुळतामची कर. सुमिया काकुळताम शिकर सदे माये मागता उपकार खंयसय काय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. Nestoriones convertona duces tuae poretana Icletorcus boctana. सवेन स्तेसांव वेरोनिका जेजूक तुवालो दिता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या घेवन कुर्सावरवीं सोडयलाय सगळो संसार. जेजू, तुजें तोंड घामान, रक्तान आनी धुळीन विद्रूप जालां. तुज्या खंयच्या चुकीक तुका ही शिक्षा? नाईम गांवच्या विधवींची दुकां पुसुल्ल्याक गी, खानान गांवच्या स्त्रियेचें दूख निवरायल्ल्याक गी, ह्या 12 वर्सांत हांव रक्तस्रावाच्या पिडेन गोश्टूंच्या स्त्रियेक गूण केल्ल्याक. मोगाळ इश्टा, जेन्ना हांवें 10 कोडकारांक गूण केलें, आयलो म्हजो उपकार बावडूंक एकलो मात्र. आज म्हजे तान बरेपण जोडिल्ले साबार हांगा आसात. पूण वेरोनिकान मात तिजी दयाळ्याची करणी म्हाका दाखयली. निजायकी बागिती स्त्री, तिच्या त्या उपकाराक हांवें म्हजें रुपणें तिच्या तुवाल्यार कंसयलें. मोगळा जिजू, दुसऱ्याच्या कश्टांतय हांवें मावून रावनाशें. तांच्या गरजे वेळार तांणी मागच्या आदींच तांच्या गरजेक पावचें उदार मन म्हाका दी. वेरोनिका बरी कश्टांत येल्यांक सेवेच्या तुवाल्यान बुजोवच्याक तूं म्हाका सांबाळ सुमिया. सुमिया काकुळथामची कर. सुमिया काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 7वें स्तेसांव जेजू दुसऱ्या फावटी कुर्सापंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सावरवीं सोडयलाय सगळो संसार. जेजू, तुजी सकत उणी जाल्या. नित्राणी जावन कुर्साच्या पोंदातूं कश्टाताय. जेजू, सोड तुजो कुरीस थंय. जर तूं उठताय आनी परत फुडें सरताय, तूं मरतलोय. सतस हांव तुमकां सांगता, हांव मेल्ल्या करीत तुमकां जीव दिवंक शकना. हांव फुडें वचनातल्यार सोडवून ना, भाचावी ना, पातकांचें बोगसाणें ना. पडल्यानच हांव जैत जोडूंक शकतलो. शिराप, अवमान, खेळकुळां ह्या सर्वांक हांव कान दिना. सबारांक ह्या संवसारी दृश्टेंत देवाची जानवाय एक पिशेपण. हांव उठतां आनी जैताचो कुरो आपणायता. सर्गीची वाट समकताना हांव सबार पोटी पडटां. पडिल्ले कडेन तान उठून मुखार वचूंक म्हाका सबार पोटी कश्ट भोगतात. सर्गीच्या रागजाक पावची लनविकायची वाट सोलूंक कृपा म्हाका दी सुमिया. सुमिया काकुळतामची कर. सुमिया काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 8वें स्तेसांव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता.
कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडिलाय सगळो संसार. पळे तो जेजू कश्टून आसल्यारी त्या स्त्रियांची बिरमोत पावता. दैवीक सत्तेन मात्र हें साध्य. इश्टा हांव संवसारी आयिल्लो तुजे खातीर पातकातावन मेकळेकन तुका साल्वसावन दिवच्या पासत. जेन्ना बुकेलोय तेन्ना उंड्या मसलीन तुजी बूक हांवें थांबयली. तोंट्यांक सलसें केलें, कुरड्यांक दिश्ट दिली आनी मेल्ल्यांक जिवांत उठयलो. वस्तू जावन आसलो म्हजो शेवट, पूण ह्यो स्त्रियो म्हजे खातीर रडटात. तांकां बुजवण पाटेजी हांवेंच न्ही. तुमी म्हज्या मोगाच्या न्हू पातक रडा आनी जिणी बदला. मोवाळायन भरलेल्या म्हज्या इश्टा जेजू, तुजी देख घेवन चलोवंक म्हाका करपा दी. हेरां विशांत बरें उलोवंक, बरें चिंता पाटोवंक एक नितळ काळीज म्हजे थंय रस सम्या. सम्या काकूत आमची कर, सुम्या काकूत आमची कर. म्हाका उपकार कसे गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. नवेंच ते सावन जेजू तिसऱ्या कोर्ती कुर्सापंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगवन कुर्सा वरवीं सोडिलाय सगळो संसार. जेजू, परत तूं पडलोय आनी परत उठोवंक असाध्य तशें दिसता. तुवें कश्टांतली वाट पुरो जेजू. तुजे कश्ट म्हज्यान पळोवंक जायनान. तुजे देवपण कित्याक लिपयलाय जेजू. इश्टा, बापाची खुशी करच्याक हांव सदांच तयार. कश्ट सोसून मुखार गेल्यार जैत आसा म्हळें तुका मुखार कळीस जातलें. सलवणी जिणेची अस्कतकाय न्ही, बगार जीक आपणावंक मेळची शाती. हांव पडलां वय, पूण ह्या कश्टा संकश्टा मदें चलोवंक धैर्य घेता. मोगाळा जेजू, जिणेच्या कश्टा वेळार निराशाच्या कोणांत हांव आसतना धैर्यान फुडें सरूंक गटाय आनी सांगात लाभय. सोम्या काकूळत आमची कर, सुम्या काकूत आमची कर. सदैव माये म्हाका उपकार कसे गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. दावेंच ते सावन जेजूक आंग वस्तूर काण विंगण करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगवन कुर्सा वरवीं सोडिलाय सगळो संसार. देवा मुखार विंगो जाल्ल्या मनशांचो मान दंपूंक आयिल्ल्या जेजू, मनशान तुजे पवित्रपण निर्वस्त्र केलें, मात्र न्ही तुकाच विंगो केलो. कितली नालिसाई बगूंक ना मेळ्ळी जेजू तुका. हे सर्क सोंसुनी तूं कित्याक मावून रावलाय. आज म्हाका सर्वा मुखार विंगो केला बावा. मनीस संवसाराक येताना कितेंच घेनासता येता. तो वाडटाना संवसारी ग्रेस्त काय ताच्या काळजांत रिगता. दूड एकटावन 2 दीस बालच्या ह्या कुडीचो पोस करता. आपल्या कुडीची आशा थांबोवंक आपणाची कूड अपवित्र करता. देखून हांव फुडें सरलां, म्हजी कूड कुर्सार खिळावन असल्या पथकांत जियेतेल्यांची सोडवण करूं. सोम्या, हांव कुडीच्या वडण्याचो गुलाम जालां. असल्या वायटांतले पयस सरोंक हांवें करच्या प्रयत्नाक तुजो आदार लाभय. सोम्या काकूळत आमची कर, सुम्या काकूत आमची कर. सदैव माये म्हाका उपकार कसे गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर.
11वें स्तेसांव जेजू कुर्सार किळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मोरये, तुज्या पुताक अपराधाची शिक्षा लाभल्या. तो एक निरापराधी जाल्यारी बरादी कुरीस ताच्या खांद्यार कोटोमोटी कुर्साय ताका म्हणली लोकाची बोब, जन्मदाचे मार आनी आतां कुर्साक ताका किळायला. हे सर्व पळोवन तुका कितें भोगलें ना जायत? म्हज्या पुताक कसलेंच अपराध करूंक नात. कोणाकच ताणें लुकसाण करूंक ना. हेरांक बरें केल्ले शिवाय गुन्यांव अन्याय न्हय. ताका फावो जाल्ले न्हय. होगळीक मान आनी इनाम, पगार, कुर्साचे मरण, लोंगटाचे किळे, कांट्याचो मुकुट आनी अवमान. पूण ताजी ती सोंसणीकाय पळोवन हांव विस्मीत पावतां. बापाची खुशी करूंक ताजे थंय आसली ते द्रड मोन हें सर्व हांव भक्तीपणी नियाळतां. कुर्सार उमकळच्या जेजू, हेरांच्या बरेपणाक उपकारी मन दाखयनासता खोडी काडिल्ल्या खातीर बोगसाने मागता. म्हजो हंकार, गर्व, राग, हगे, मोसोर, द्वेष हे सर कुर्सार खिळावंक म्हाका आदार लाभय. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, कसे गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्या जेजूचेर. 12वें स्तेसांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू, तूं संवसाराक आयलोय तेन्ना तुवें तुका सगळोच खाली केलोय. आमचे पासत एका साकराचें रूप तुवें घेतलें. हेरांक बरें करून मोगाचो संकेत जावन आपणाकच बली भेटोवंक तयार जालोय. आतां म्हाका तुवें सांगिल्लीं उतरां सारकीं समजतात. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांव ह्या संवसारी आयिल्लो बापाची खुशी जारी करच्याक आनी हांवें कुर्साच्या मरणा मुखांतर म्हजें मिसांव काम संपूर्ण केलां. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा आनी बापाचे कुशेक काल्तिमान घाला. मोगाळा बापा, मोग कितें म्हूण कुर्साचें मरण मोरच्या मुखांतर तुवें आमकां दाखयलें. मोगा जिवीत जियोंक तुवें म्हजो मोग केल्ल्या परी हेरांचोय मोग करची कृपा म्हाका दी. सोम्या काकूळट आमची कर. सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, कसे गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 13वें स्तेसांव जेजूची निर्जीव कूड मुरयेच्या हातान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मुरये, त्या तुज्या तरणाट्या पुताची गायिल्ली कूड तुज्या उस्क्यार दिल्या. मोगान वागयलो जीव तो हांसोन खेळोन वाडयल्ली कूड आज निर्जीव जावन तुज्या हातांत. नियाळूंक निजायकी कश्ट तें ताजें क्रूर मरण नियाळतना तुका जाल्ली दूख कोण तोडवंक सकत? ताच्या बाळपणार हांवें ताका म्हज्या उस्क्यार खेळयल्लें, वेंगेन न्हिदायल्लें. पूण आतां परत म्हज्या उस्क्यार ताची निर्जीव कूड.
संवसारी दृश्टेन कोणाक हें सर तोडवंक साध्य जायत त्या दिसा बुडव्याक हांवें तुजे कुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणलें. त्या दिसा तावन आज पर्यंत दिसची देवाची विजमितां म्हजे वरवीं पारखूंक जायनान. देवाच्या मोगा खातीर आनी मनशांच्या साल्वासवा खातीर म्हजो आनी म्हज्या पुताचो हो एक सॅक्रिफीस. जेजू, तुजे संगी मोरये मायेन बापाची कुशी जारी केली. दिसपट्ट्या जिवितान हांवें म्हज्या वडिलांक काल जावन जियेवंक तुजो आदार म्हाका लाबय. सोमिया काकूळ तामची कर. सुमिया काकू तमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. सोदा वेस्तेसांव जेजूक निके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू, तूं जल्मतना तुका तुजेंच म्हणलें घर नातल्लें. बेतलेमाचे खावनेर दुबळो जावन जल्मल्लो तूं आज परत कालवारीच्या दोंगरार आरिमातेच्या फोंडांत विशेव घेताय. तुका तुजेंच म्हणलो फोंड ना जालो न्हय. हांवें तुमकां आदींच अशें सांगिल्लें आसा, कोल्यांक माटी आसात, आकाशाच्या सुकण्यांक गोंटेर आसात, पूण मनशा पुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना. आतां ही म्हजी उतरां जारी जाली. म्हज्या निर्जीव कुडीक राखवली समेत दवरल्यात. सताक तांणी लिपोवन दवरलां, देखून ती नेणांत सत म्हळ्यार कितें म्हूण. सत सुटका दिवंक शकता म्हणलें समजोवंक ती फाटीं सरल्यांत. सुमिया जेजू, संवसाराच्या रटावळींतान पयस रावूं एकांतान म्हज्या काळजान तुवें उलोवची उतरां हांवें आयकाशें कर. सता खातीर सदांच झुजोवंक आनी सत जावन आसच्या तुजे थंय एकवटोवंक म्हाका कृपा दी. सुमिया काकू तामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सा मेल्ल्या जेजूचेर. मोगाच्या इश्टा, आतां तूं जाणाय एका निरापराधी सडवंदराचे कश्ट कळवळे हांवें सोंसुल्ले. ते जावं दी तुजी सकत आनी आदार तुज्या संवसारी पयनार. ह्या संवसारी तुका लाभचे कश्ट संकश्ट म्हज्या कश्टांक सरी केल्यार तें कितेंच न्हय. तरी पूण हांव तुका केदींच सोंडिचो ना. तुज्या कश्टा कांतांनी जिनियेच्या कुर्सा वाटेर हांव तुका सांगात दितलो. धैर्यान तुज्या कुर्साक खांद दी. फुडें सर, सताक गवाय दी. पापसे बचाई रदा बसोत मागया. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवीस जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास तूं आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकुल्ल्यांक बक्षिता. तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरये कुरपेन बुरले समी तुजे सांगाता. श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फाळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरये देवाचे माये, आम्हा बापयां खातीर विणाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक